घेऊया A26 पेज नंबर 13. A26 पेज नंबर 13. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोया, दुनिया देवा ताकानुया, आनंदाचो ताकाजुया, जारोणाक तूं घडोवप दुनिया, जिवितांतूं चुरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक वाडटा पळय, तुज्या राज्यांत व्हरून रावय, तारोणाक तूं घडोवप दुनिया, जिवितांतूं चुरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक वाडटा पळय, तुज्या राज्यांत व्हरून रावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ले मारिया सांताना पेरेरा ह्या आमचे भयणी पासत आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची सगळीं हेर मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जे कोण बरे ना तांचे पासत मागून, जे कोण आपल्या जल्माचो दीस वा काजाराचो दीस आयज मनयतात तांचे आशिर्वाद मागून आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. हेर सगळी मागणी जी आमची आसात ओगीच रावून आमी ह्या मिसाचे सुरवातीक देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, जेजू आमकां सगल्यांक आपणाशी आपयता आनी जी कोण देवान आपणाक दिल्लीं आसात तांकां कोणाकूच परो घालचो ना, तांकां कोणाकूच साणूक दिवचो ना, हें आश्वासन जेजूचें. तर आयज आमकांय जेजू आपणाशी येतोल्यांक केन्नाच साणिना. तर जेजूशी आमी सदांच येवंक भोव करून ह्या काळोखी वेळार, भोव करून आमच्या दुखाच्या कश्टाच्या वेळार आनी आमच्या खुशालकायेंतूय आमी जेजूशी येवंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी घोडे आमी चुकल्या, आमी घोडे दुखी आसाव, आमकां त्रास जाल्यात तेन्नाच जेजूशी धांवन आयल्या, जेजू लागीं मागला. पूण जेन्ना आमी खुशाल आसाव, आमचे लागीं सगलें आसा, तेन्ना घोडे जेजूक आमी परो घातला, आमीच व्हडली म्हूण समजल्या. असलें सगलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भावार्थाचें ओमोलीक देणें फावो केलाय, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणान सासणाक आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. तो देवदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजुजाल्यान आसलेले पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीठ सुरू जाली आनी सगळ्या देवदूतांक मात बारावून
जुदायान आनी सामारितानान शिंपडली. भक्तिवंत मनशांनी इस्तिवाक निकिपिलो आनी ताज्या पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सभेकेन निसंटोन करूंक सालू वावुरतालो आनी घोरांनी भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक काडून तो बोणकोणेन घालतालो. पूण शिंपडलेली ती जोडी मोडी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेली. अशें फिलीप सामारितानान एका शारांत गेलो आनी ताजे मदें ताणें क्रिस्ताक परगोट केलो. ताजे विजमितांची कीर्तन एक शारान गेलो आनी तांचे मदें क्रिस्ताक परगोट केलो. तांची विजमितांची भायर आयकून वो आपणाक काशा ती पळयतालीं देखून फिलिपाक परगोट करून तो संदेश परगोट करूंक एका मनान मानून घेतली. जायते देंवसार बसलेले तान मेल्ले ओतमे भायर सरताले आनी पुस्कोल आरेन आनी तोंटी जाल्लीं ती बरी जातालीं. हाका लागून त्या शारान व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. पितमेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. परतून म्हणया, पितमेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. पितमेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताज्या नांवाची मोहिमेक गितां गायनां घोळात. ताजे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात, कितली विची तुजी कर्तुबां. जबाब. पृथ्वीवेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी प्रितूम तुजे मुखार सांगाती पडटा. तुका गायनां गायतात. तुज्या मानाक गितां घोडटात. येयात आनी देवाची कर्तुबां पळयात. आमकां तोट्यांक करतात तसलीं मनशां मदें घोडटात विजमितां. जबाब. पितमेले सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी उतरून सुके पावलांनी ती पलतडी पावली. ह्या पासत तांचेरूच आसा आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. जबाब. पितमेली सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. Sorvesforak sui sui, sorvesforak sui sui, sorvesforak, sorvesforak, sorvesforak sui sui. जी कोण पुताचेर विश्वास ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. Sorvesforak sui sui, sorvesforak sui sui, sorvesforak, sorvesforak, sorvesforak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजून लोकाचे उरपंचीक म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येता ताका हांव परो घालचो ना.
म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवलां आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगलीं बापान म्हाका दिल्यान तांच्या मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जीवन करचें हीच म्हज्या बापाची खुशी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जीवन करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. बऱ्याक गेल्यार खंय फाटीर येता ही म्हणणी आमी जायते पावटी आयकल्या आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी अणभवल्याय आसतली. म्हाका दिसता कोणूच आसचो ना आमचे मदलो जो म्हणूंक शकतलो ना म्हाका केन्नाच जावंक ना ते भाशेन. चड करून भोव करून जीं कोण बरें करतात तांचे फाटीर येताच कितेंय ना जाल्यार कितें. आनी जेन्ना बऱ्याक गेल्ले कडेन फाटीर येता तेन्ना आमचें रिएक्शन आनीक आनीक परतून हांकां बरें करप ना, आनीक आनीक कोणाची भानगड नाका, आनीक आनीक कोणाक बरें करप, आनीक आनीक वचपाक नाका. जायते पावटी असली घोत आमची जण एकल्याची जाता जेन्ना आमचे फाटीर येता. व दुसरे वाटेन थोडे मनशे आसात आपूण जें कितें करता तें म्हजे पासत न्हय तांचे पासत न्हय पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा पासत. आनी हें केल्लें आमी पळयता जेजून. जेजू बापा कडसून आयलोलो आनी बापा कडसून आयलोलो तो संवसारान शांती हाडूंक, संवसारान तारण हाडूंक. जितले जाणांक ताणें बरें केलां तांतले जायते जाण ताचेर आड गेले. ताणीच थोड्यांनी बोवाळ मारली ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. तरी आसतना हें सगलें जातलें म्हूण जाणा आसुनूय जेजू तांचे पासत बरीं करता. जीं कोण खुंटीं आसलीं तांकां ताणें चलूंक दिलें, जे कुड्डे आसले तांकां नदर दिली. आनी हेर सगळे तरेच्यो बोडलिको ताणें काडून उडयल्यो. आपले परजेक वो जीं जीं कोण आपणाशीं आयल्यान तांकां सगल्यांक बरें केलें. जशें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणलां म्हजेशीं कोण येता तांकां हांव परो घालचो ना. ती मागीर कोणूय जावं, ती कसल्याय जातीची, कसलेय कातीची जावं, कसल्याय खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय गांवची जावं, ती पिडेंत आसलेली जावं, ती भलायकेन आसलेली जावं, कोणूय जो म्हजेशी येता ताका हांव परो घालचो ना. जायते पावटी मनशां आमकां परो घालतात आनी तेन्ना आमकां दूख भोगता भितर. म्हज्याच घरच्यांनी म्हाका पयस केलो, म्हज्याच आवडीच्या मनशांनी आतां म्हाका सोडला, म्हजी कोण आतां खबर घेना. जायते पावटी असलें दूख घेवन आमी जायतीं जाणां आसा. कित्याक आमच्याच घरच्यांनी थोडे पावटी आपणाची परिस्थिती बदलल्या उपरांत आमकां सोडल्या. कोणा लागीं घडये दुडू जाल्यात, कोणाक नामना मेळ्ळ्या, ओ कोणा लागीं आतां वस्तू जाल्यात. जो कोण तुज्या आदाराक पावलेलो आदीं तो आतां ताची गरज ना. रिजेक्शन आयिल्लें आसा आनी ह्या पासत ही दूख. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जेजूचे पयले शीस वो पयली पवित्र सभा, हातून पयलो मार्तीर भाग्यवंत इस्तेव. आनी इस्तेवाक मारल्या उपरांत हो धुमाळो पवित्र सभेक सुरू जालो. जायत्या जाणांक धरूंक आनी बणकणीन घालूंक लागलीं. तातूंत मुखेल जो आसलो तो सावलू, जो मागीर पावलू जातलो. लोकांच्या घरांनी भितर सरून जे कोण ह्या भावार्थान भितर सरलेले वो जेजूक मानून घेतलेलो जाणी आनी जेजू अभिशिक्त म्हणून ताका परगडटाली तांकां धरून व्हरून बणकणीन घालताली. आनी असलो धुमाळो सुरू जालो तेन्ना हो लोक जो जेजूचेर विस्वास ठेवून मुखार सरलेलो तो शिपडलो आनी हे भाशेन तांचे बरोबर भावार्थ शिपडलो. जो फकत जेरुजाल्यांत आसलो, जेरुजाल्यांत ते शिकयताले, आतां ही शिकोवण घेवन ते सगल्याक शिपडले.
भावा भयणीनो, जेन्ना कितें वायट येता तातूंतल्यान बरें पळोवपाक आमकां गरजेचें. धुमाळो वायट, बरो न्हू तो, पूण ह्या धुमाळ्यांतल्यान हो लोक जेजूचे शीस आसात ते वेगवेगळे कडेन शिपडले आनी जंय जंय ते शिपडले तांणी तें बरेंपण दिलें. जंय जंय शिपडलेले थंयसर ह्या शिसांनी आमी बरें करीत जाल्यार आमचेर फाटीर येतले, आमकां धरतले, भितर घालतले, बरें करना जाल्यार बरें अशें म्हणूंक जातालें. पूण जेजून तांकां वो जेजूच्या कृपेन ती भरलेली लोक देखून फाटीर येतलें तें चिंतिनासतना फकत जेजू पासत तांणी हो जेजू सगल्यांक दिलो. म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. दोज टू कम टू मी आय विल नॉट फोर्सेक देम. म्हणटच तूं कोणूय जावं, तूं खंयचोय जावं, तुजे लागीं कितलेय दुडू आसूं, तुजीं पातकां कितलीं जाल्यांत जावं, वो तूं कसलेय पिडेंत आसूं, वो हाचे आदीं तूं देवाशी गेलाय आनी देवाक घोडे अनुपकारी जालाय, देवाचेर बेमान केला जाल्यार पासून यो परतून. कित्याक हें आश्वासन म्हजेशी येता ताका हांव परो घालचो ना. वो तूं घडे जेजू कडकोच नाय, तुका खबर ना जेजूची. आयज जरी तर तुका हो सोयेक मेळटा जेजूशी येवंक जाल्यार भियेनासतना यो. कित्याक जेजू परो घालचो ना. जरी तर तुका जेजूशी येवपाक हो सोयेक मेळ्ळा जाल्यार जशें जेजून म्हणलां, म्हज्या बापान जांकां म्हज्या हातान घातल्यान ती म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. जेजू आमकां भायरायना, जेजू आमकां पयस करिना. मनशां आमकां पयस करतात, मनशां आमकां भायरायतात, मनशां आमकां दुस्मानकायेन दवरतात आनी जायते फावटी घातूय करतात, जायते फावटी आमच्या फाटीरूय बीन वायट हाडटात. तर मनशांचेर न्हय पूण देवाचेर भावार दवरून फुडें चलता आसतना जीं सगळीं देवाचीं तांकां आमी बरें करीत रावूं, ती आमचेर वायट पासून येवं, आमचेर फाटीर पासून येवं, जेजू पासत, देवा पासत आमी एकामेका सवें बरें करीत वचूं. आमकां कृपा मागुया. ह्या दिसांनी जेन्ना वायट दीस आमचेर आयिल्ले आसात, काळोख आयिल्लो आसा, घोडे जायते जाणांनी जायते जाणांक आदार केल्लो आसा आनी ह्याय संदर्भान घोडे ह्यो वस्तू आमकां अणभवूंक मेळ्ळ्यात. बऱ्याक गेल्लो फाटीर आयलें, कांय परवा ना. बऱ्याक गेल्यार फाटीर आयलां जाल्यार जेजून जें भोगलां तें भोगूंक आमकां एक ल्हानसो सोयेक. तर वायट आयल्यार पासून आमी बरें करीत वचुया आनी जेजूचें बरेंपण एकामेकाक शिपडायत रावुया. बेटोने वेडार गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35. दुपाचो जो सबोर मोन दोंगोमी चोटा स्वर्गा तेच पोरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वराक वरदाना परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी भेटोची सोमेस्तानी भेटोची वेदीचे नोदोर तुजी दोन गाल मोगाल बापा भक्तीची आमची मोपणी मानून घे आयच्या दिसा परमेश्वराक वरदाना परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी भेटोची सोमेस्तानी भेटोची. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैली आमच्या नाचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा,
हे पास्क परबेचे समरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार वल्ला तुज्या वैभवान. उंच तुका सोय सर्वेस्पराचे आमी येता ताका सोय. उंच तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारताचो गूड परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन मारिया सांताना पेरेरा हे आमचे भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या संवसारांत आमची वाट चलतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आमेन. इंग्लिशींतल्यान एक म्हणणी आसा, वन्स बिटन ट्वायस शाय. आमकां जरी तर कोणें दुखयलें जाल्यार आमकां परतून ताचेशी वचूंक नाका. जेजूशी येता तांकां केन्नाच दूख ना. जेजू कोणाक दुखयना, कोणाक भायर आयना. देखून आमकां सगल्यांक ताचेशी येवंक उक्त्या काळजान सरळ मनान जेजूशी येवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया आनी बराबर जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन रावता आमी शिवंक येता ती आमचेर झट्टी आनी कास्त हाडिनासा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन येवंक दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घोडे तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. स्वर्गी हुंडो जेजून दिलो आमकां असलो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो, आमचे आत्मी भुकेक पावलो. जेजू बेगीन तूं ये, आत्मो तुका दिवंक रावता. ये जेजू बेगीन
आपल्या रोगतान सोमया जेजून आमची सोडवण केली आनी पुनर्जीवन जावन ताणें आमचेर आपलो उजवाड फांकयलो. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शाश्वत आदाराचे मायेच्या नव्यानाच्या मागण्यांत आमी आतां वांटो घेवया. सायबीन मायेचे मजतीन खेरीत भाशेन ह्या संवसाराक हे पिडेंतली निवार म्हूण मागुया. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माई पडे म्हाका पडे म्हाका एक निर्भाग्य पातक्या एका निर्भाग्य पातक्याक तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता तुजे दवरता सगलो म्हजो म्हजो विश्वास. विश्वास. एक आकुटीचे माये, एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे. चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकोता हांव आयकोता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आश्रय आनी आश्रय आनी बरवशा बरवशा पातकेच्या पातक्यांच्या जात तोर म्हजो जातोर म्हजो आसरो आसरो आनी म्हजो बरवसो. आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका हांव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्याक दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुजो तुका तुजो सासनाचो सासनाचो चाकोर कसो. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका दिलो देखून म्हाका ताचे ताचे काकलुटीन काकलुतीन हो विश्वास हो विश्वास तुजे थाय तुजे थाय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासाची साल्वासावांची कोटा कोटा जायते जायते पावटी पावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडलो. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत हांव जंय वतलो. वतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. मजत दितली म्हूण. जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पात येवन पूण भियेता. बी येता पातकाच्या ताळणेत पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागूं मागोना जाय म्हूण जायत म्हूण. आनी आनी इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो हो तोर वर्तोता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे थाय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता तातूंत मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता ते प्रमाणे प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळूं ओदीक करून ओदीक करून एमकोणाच्या कोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार चपकाच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी आनी म्हणूंक म्हणून तुका तुका ए माये माये आदार दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें नाका हांवें सोडूंक सोडूंक म्हज्या देवाक. म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन.
शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मारे खुरपे बोले सोरेस्पोत येता हा अस्तोऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो जो पूत जेसू भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मारे खुरपे बोले सोरेस्पोत येता हा अशा भितर तूं सोदो आनी सोदो जो पूत जेसू भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे खुरपे बोले सोरेस्पोत येता हा अशा भितर तूं सोदो आनी सोदो जो पूत जेसू भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे भाग्यवंती मरे आदार दी आदार दी ओदृश्टांक सापडलेल्या अदृश्टांक सापडलेल्या मोजत कोर मोजत कर ओस्कोत काळजा त्या उसकोत काळजाच्या माग पोजे पासून नागपूरचे पासून ज्या शहरातीन जा शहरातीन देवाच्या मुण्याराची देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर विनंती कर सगळ्या देवाक सगळ्या देवा भेटयलोले भेटयलेल्या अस्तोऱ्या पासून पासत फावो कोर फावो कर तुजो आदार तुजो आदार सगळ्या सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो तुजो शासनाचो शासनाचो आलाशिरो आशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजान आनी दुखी कोतींनी प्रार्थुया. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. पिडेवंतांक अखेरीत आशिर्वाद. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सोमिया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मारयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. शेवटाक गीत घेऊया K7 पेज नंबर 142. K7 पेज नंबर 142. निर्भागी आमची काळजा काळोखान बुडून आसली निराशी दुका बोरी ओची तूच सुके साली काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो बोरजोळ जेजू जिणेचो सुर्या जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू जिणेचो बोरजोळ जेजू जिणेचो सुर्या जेजू